तिमोथाक पावलुचें दुसरें पत्र आवेसवर 1. नोमान आनी दिनवासनी. हांव पावलू देवाचे कुशे पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत. जेजू क्रिस्ता सोवें आसा आनी आमकां भासायलां तें जिवीत परगोटूंक देवान म्हाका धर्मदूत नेमला. तिमोथाक म्हज्या आपुरबायेच्या पुताक हांव हें पत्र बरयतां. देव आमचो बाप आनी जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आपली दयालाय, काकलूत आनी शांती तुका भोगूंक दिवं. म्हज्या मागण्यांनी थांबनासतना रात दीस तुजो उगडास करतां तेन्ना हांव देवाक दिनवासतां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच हांवूय नितोल अंतस्कोनान ताची सेवा भोगती करतां. तुवें म्हजो निरोप घेतलाय तेन्ना कसो तूं रडलाय हाचो म्हाका बरो उगडास आसा आनी तुका नव्यान पळयोवन धादोशी जावंक हांव आशेतां. दोंग नासलोलो तुजो भावार्थ म्हज्या मनांत आसा. तुजे आदीन लोई तुजे आजेक आनी युनिकीत तुजे आवयक आसलो तोच भावार्थ तुकाय आसा म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जो वरगूण देवान तुका दिला ताचो उजो ओदीक पेरोय म्हूण तुका उगडास करतां. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन भरता. भावां भयणींचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वोंडावण्यो दोमावूंक शक्ती दिता. म्हणटच आमच्या सुमयाचो गोवाय कसो उबो रावूंक लोजें नाका. हांव ताचे खातीर बोडकुणींत पडलां म्हूण म्हजेय पासत लोजें नाका. परतेंच जाल्यार शुभवर्तमाना खातीर म्हज्या वांगडा कश्ट आनी दुमाळे सोंसून घे आनी ते सोंसूंक देव तुका बळ दितलो म्हूण पातयेवन राव. कित्याक ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां आपणाक भेटयल्लीं पोरसां जावंक आपयल्यांत. आमच्या कोडण्या पासत न्हय, पूण आपली येवजण शांती पावोवंक आनी आपलो दयाल मोग आमकां दाखोवचे पासत ताणें अशें केलें. सगल्या काळां युगां आदीं जेजू क्रिस्ता सोवें दयालायेन देवान आमचो मोग केलो. पूण आतां आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त संवसारार दिश्टी पडलोल्यान देवान तो आमकां फांकोवन दाखयलो. जेजून मरणाचो भस्म केलो म्हूण आनी अमर जिवीत भोगूंक ताणें आमकां फावो केला म्हूण शुभवर्तमाना वरवीं देवान आमकां परगट केलें. हें शुभवर्तमान परगटूंक आनी शिकोवंक देवान म्हाका धर्मदूत नेमला. त्याच पासत हांव हे कश्ट भोगतां, तरी हांवें कालीज सोडूंक ना. कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास थेवला तें हांव बरें जाणो आनी म्हाका राखूंक दिल्लो तेवो तो दीस ये पर्यान सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. जेजू क्रिस्ताचेर आमचो भावार्थ आसा आनी ताच्या एकचारांत आमी एकामेकाचो मोग करता म्हूण मनांत दवरून तुका सांगतां. म्हजे कडसून तूं शिकलाय तेंच दोळ्या मुखार दवरून तुंय दुसऱ्यांक शिकय. तुजे आदीन केल्लो तेवो आमचे सोवें जियेतल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान राखून दवर. आसियेच्या प्रांतांतले सगळेच म्हाका सोडून गेल्यात म्हूण तूं जाणय. ताचे मोदें फिजेल आनी हेर्मोजेन आमचो सुमी ओनेसिफोराच्या कुटुंबाक काकलूत दाखोवन म्हूण मागतां. कित्याक ताणें म्हाका जायते फावटी धीर दिला आनी म्हज्या सांकळीची ताका लज दिसूंक ना. इतलेंच न्हय, पूण तो रोमांक पावलो तसो म्हाका मेळूंक ताणें जायतो भार घेतलो आनी शेकी म्हाका सोदून काडलो. त्या दिसा सुम्याची दया भोगूंक तोच सुमी
ताका फावो करूं. एफेजांत ताणें म्हाका कितलो आदार दिलो तो तूं बरो जाणय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.